नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां आनी आयज न्ही हांव हे पळय तूर डाळ घेतल्या आनी ह्या तूर डाळीची तुमकां दाळ करून दाखयता। तेका लागून साहित्य कितें जाय तर हिरवी मिरची, मीठ, ओली कोथंबीर, एक बटाट, एक टमाट आनी हे आसा करवील आनी ही कोकोनट सोय आनी फोडणे खातीर सासवां, जिरे, हिंग आनी हळद आसा पळय ती बी हांव फोडणाक घालतलें आनी हे आसा पळय कोकोनट ते बरें ग्रायंड करतलें म्हणजे मिक्सरार तेजें वांटण करतलें, फक्त कोकोनटाचेंच आनी भितर कांय घालचें ना, हें वांटून घेता आनी ही दाळ आसा पळय ती धुवन कुकरान घालता आनी तेच्या बरोबर हिरवी मिरची, बटाट, टमाट आनी इल्लीशी ओली कोथंबीर घालून हे उकडून तुमकां दाखयता आनी भितर मीठ घालप आनी उदक आनी फोडणे खातीर लागता एक तेल। आतां श्रावण म्हयनो न्ही ताका लागून बीन कोण शिवराक आसता पळय तांकां ही दाळ उपकारता आनी दोन तरेच्यो हांवें दाळी तुमकां करून दाखयल्या, ही तिसऱ्या तरेची दाळ, त्यो मसूरच्यो दाखयल्या, ही तूर दाळ दाखयता। आतां हे शिजोवपाक घालता। हे पळया आतां ही दाळ धुली, दाळ आनी बटाट, टमाट, हिरवी मिरची, ओली कोथंबीर आनी एक पान करविलाचे आनी भितर घालुया मीठ इल्लें आनी उदक घालता म्हणजे वॉटर आनी कुकराक लायता। आतां हे पळया आतां न्ही ही दाळ हे पळय उकाळ्ळी आनी भितर बटाट बीन उकाळ्ळो, हे पळय आतां भितर हे पळय कोकोनट आतां ही सोय वाटल्या, बरी बारीक वाटपाची उदक मातशें घालून आतां हे डायरेक्ट घालुया भितर आनी आतां ही गॅशीर दवरता। आतां हे तेल हांवें बरें कडक तापयला फोडणी दिवपा खातीर आनी भितर जिरे आनी सासवां घातली, हिंग घालुया इल्लीशी ओली कोथंबीर, कढीपत्ता म्हणजे करवील आनी हळद घालुया ही आतां दाळ शिजल्या आनी हे जालें। आतां ही फोडणी घालुया भितर आनी धापून दवरुया। आतां हातून न्ही एक पिंच हे पळय साखर घालुया आनी मीठ घालुया। मीठ आमी उकडटा आसतना इल्लें घातलेलें, आतां इल्लेशें घालपाचें टेस्ट पळोवन। आतां ही दाळ जाली, मीठ बीन घातलें, टेस्ट बेस्ट जाली, सारकी रुचीक अशी ही दाळ जाली। अशी तुमी चवथीक करा, श्रावणान करा, शिवराक आसता पळय आलें लसूण बीन खायना तेन्ना करा आनी बरी दाटूच करा अशी, चडूय पातळ करूं नाकात कित्याक आनी कोकोनटाचें हांवें दूद काडूंक ना, डायरेक्ट सोय। आतां हातून ओली कोथंबीर घालुया आनी रेडी टू सर्व करुया। ही पळया आतां तुमकां रेडी टू सर्व केलें, हे पळय बेस्ट जालें, दाळ रुचकर, भरपूर मस्त सारकें ताव मारून जेवपाचें। म्हाका जर दाळीन जेवपाक खूब आवडटा, तुमी अशी करा, तुमकांय जेवपाक दाळीन खूब आवडटलें आनी अशीच करून तुमी खाया मुद्दाम। त्याच बरोबर म्हाका लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करा, कॉमेंट्स बरें करा, सबस्क्रायब मातशें यादीन करा आनी तुमचो मोलाचो टायम काडून तुमी म्हजो व्हिडिओ पळयता न्ही, आतां पळयता आनी मागीर पळयता तेंकांय सांगता सोमतेच आनी ते बीन मोलांच्यानूच सांगता खरेंच, तुमच्या टायमाकूय मोल आसा न्ही म्हणून। खरेंच तुमचें देव बरें करूं।